दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कर्नाटक भोंवडेर श्री भैरवक्य देवळाचें केलें उक्तावण. उपरांत तामिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा वेंचणूक प्रचारा खातीर भव्य रोड शोत घेतलो वांटो. भाजपाचे सम्राट चौधरी हांणी बिहारचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून पटनाच्या राजभवनात आयोजित भव्य सुवाळ्यात घेतलो सोपूत. बिहार राज्याक फावो जालो पयलोच भाजपाचो मुखेलमंत्री. नारी शक्ती वंदन विधेयका अंतर्गत गोंयांत बायलां खातीर कितले टक्के आरक्षण आसतले ते विशीं अजूनय स्पश्टीकरण ना. मुखेलमंत्र्यांनी पणजी हांगा आयोजित कार्यावळींत विधेयका अंतर्गत बायलांचेर जाल्ल्या सशक्तीकरणाक दिलो येवकार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भोंवतणी डिजिटल प्लॅनेटोरियम तशेंच स्टेम शिक्षण प्रसार कार्यावळीचें केलें उक्तावण. काळा सयत विद्यार्थ्यां खातीर नवें तंत्रगिन्यान उपलब्ध करून तांकां नव्यो संदी दिवपाचेर दिलो भर. गोंयचें नांव इबाडटलें अशी खंयचीच गजाल सहन करचे ना. गोंयांत लिपचोरया सुरू आशिल्ल्या शिंदळकी वेवसाया आड खर कारवाय. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटकाच्या मांड्या हांगा आदी चुंचानगरी मठांत गुरू भैरवक्य देवळाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना थंय जमिल्ल्या लोकांक आवाहन करीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उदक वाचोवपा विशीं सैमाचें संवर्धन करपा हेतान झाडां लावपाचें, नितळसाण, सैमीक शेतकाम, पुष्टीक जेवण, योग, खेळ, सेवा तशेंच थळावी सुंदरकाय अणभवपाक लोकांनी थळाव्या पर्यटनाक व्हडा प्रमाणात प्रोत्साहन दिवचें अशें मागलें. मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंध का संकल्प लें. मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है. हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें. मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है. हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है. मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है. डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडूच्या वेंचणूक प्रचारात वांटो घेवपा हेतान नागरकोयल हांगा एका भव्य रोड शोत वांटो घेतलो. तंत्रगिन्यानात उदरगत जाल्ल्यान गांवगिऱ्या आनी शारी भलायकी सेवेत असमानतायेक पयस करपाक जाय आनी सगळ्यांक गुणवंतापूर्ण भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी गरज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायली. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नागपूर सारकिल्ल्यो संस्था हे दिकेन वावुरता अशेंय राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. राष्ट्रपती आयज एम्स नागपुरांतल्या दुसऱ्या पदवीदान सुवाळ्यात उलयताल्यो. ह्या वेळार माचयेर महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देववर्मा, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आनी एम्स नागपुराचे अध्यक्ष डॉ. अनंत पांढारे हजर आशिल्ले. मेरा सुझाव है कि आप नवाचार, अनुसंधान और निरंतर सीखने की भावना का आत्मसात करें. साथ ही ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है. टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ये करुणा, ईमानदारी और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण का स्थान नहीं ले सकती. करुणा की भावना को सदैव बनाए रखें, क्योंकि ये आपको केवल एक अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाए. आयज भाजपाचे सम्राट चौधरी हांणी बिहारचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. बिहारचे मुखेलमंत्री पद सांबाळपी ते 24वे व्यक्ती जावन आसा. तशेंच भारतीय जनता पक्षा वतीन पयलेच खेपे ते मुखेलमंत्री जाल्यात. पटनाच्या राजभवनात आयोजित भव्य सुवाळ्यात राज्यपाल
सय्यद अता हसनैन हांणी तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दितना तांचे सयत संघटीत जनता दलाचे विजयकुमार चौधरी तशेंच विजेंद्र प्रसाद यादव हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावीत केले. चौधरी तशेंच यादव हांकां उपमुखेलमंत्री पदाची जबाबदारी दितले. सम्राट चौधरी हांकां आदले मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या उपरांत राज्याच्या प्रशासनाचो दर्जो तिगोवन दवरपा हेतान व्हड जबाबदारी आसा अशें पत्रकारांकडे उलयतना जनता दलाचे म्हालगडे फुडारी श्रवण कुमार हांणी सांगलें. ये उनका संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करना बड़ी जवाबदेही है. इसको कैसे पूरा करेंगे मैं समझता हूं कि उन्होंने तो कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके मॉडल को आगे चलाएंगे. अस्तंत बंगालात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराक दिसान दीस नेट येवपाक लागला. आयज भाजपा वतीन म्हालगडे फुडारी अमित शाह हांणी दार्जिलिंगच्या प्रचार सभेत आभासी प्रणाली वरवीं वांटो घेतलो. हवामानात इबाड जाल्ल्यान तांचे हेलिकॉप्टर दार्जिलिंगात देंवपाक शकले ना. ह्या वेळार उलोवप करतना भाजपा सत्तेर येतकच गोरखा समाजा आड केल्लो साबार कायदेशीर कागाळी फाटल्यान घेवपाचें उतर घरमंत्र्यांनी दिलें. तशेंच तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर नेम सादतना तृणमूल शासना अंतर्गत देशभक्त गोरखा समाजाच्या लोकांक केन्नाच न्याय वा ताचो हक्क मेळोवन दिवंक ना अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही. जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है इसका अंत आएगा ही. दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है इसका भी अंत आएगा. एलपीजी सिलिंडराची पुरवण खंयच्याय आडखळी बगर सुरळीत सुरू आसा अशी माहिती अंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशदेत पेट्रोलियम आणि सैमीक गॅस मंत्रालयाचे जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी दिली. 14 मार्च ते आतां मेरेन सुमार 1,34,000 टन व्यावसायिक सिलिंडराची विक्री जाल्या अशी माहिती जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी अंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशदेत दिली. डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है. इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है. डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है. भारत सरकार ने एक कैलिब्रेटेड मैनर में 70% तक सप्लाईज रेस्टोर की हैं और इसके चलते 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 1,34,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है. इसमें लगभग 8,000 टन ऑटो एलपीजी है. इस संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में प्रतिदिन जो ऑटो एलपीजी का सेल था बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाज अराउंड 177 टन, जो अब बढ़कर लगभग 282 टन पर डे हो चुका है. 5 किलो के सिलेंडर की सेल भी काफ़ी इंक्रीज की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं. 3 अप्रैल से लगभग 5,000 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंप्स में लगभग 57,800 सिलेंडर्स की सेल हुई है. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अरे चाचा क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे सेट टॉप बॉक्स कहाँ है? सेट टॉप बॉक्स ढूंढ रहे हो चाचा? ढूंढते रह जाओगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अब हर नया टीवी आता है बिल्ट इन डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के साथ। पुराने टीवी पर सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता था, अब नहीं। क्या मतलब फ्री में? हाँ चाचा बिल्कुल। बस डीडी फ्री डिश का डिश लगाएं और देखिए 450 प्लस चैनल्स टीवी पर बिना किसी मासिक रिचार्ज के। लाइफ को सेट नहीं, रीसेट करो। वीकेंड का शो टाइम, फन धमाल और एडवेंचर का फुल डोज। माइटी राजू की पावर पैक फाइट्स, सुपर भीम के जबरदस्त सुपर पावर्स और कृष्णा बलराम की जादुई कहानियाँ। साथ ही चोर पुलिस के हंसी से भरे कारनामे भी। एक्शन, मैजिक और एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट कॉम्बो। सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। देखिए अपने पसंदीदा शोज हर शनिवार और रविवार डीडी नेशनल चैनल पर। विसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस प्रांगणाच्या सभाघरात नारी शक्ती फोरम हांणी आयोजीत केल्ल्या टावन हॉल ऑफ विमेन ह्या संवादात्मक सत्रांत वांटो घेतलो। ह्या सत्राचो मुखेल विशय नारी शक्ती बंधन विधेयकात जावपी बदल आनी तातूंतल्यान बायलांची राजकीय मळार जावपी उदरगत असो आशिल्लो। ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय राज्याच्या वेंचणुकेंत बायलांक राखीवता दवरपाक पुराय तेंको दिता आनी बेगीनूच विधेयकात जावपी बदलांतल्यान गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत ह्या राखीवतेचो अचूक आंकडो कळून येतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें। 40तले 33% जातले ना, 40तले 33% जावचे ना, अजून तेजेर फायनल क्लियरिटी ना इन विधानसभेन। आता ह्या विधानसभेत म्हणजे गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांतल्या विधानसभेत आनी कितले सीट वाडटले हो एक प्रश्न आसा अजुनूय, म्हणजे डेट विल क्लियर आनी येता त्या बिलांतल्या डिस्कशनांतल्या उपरांत ते क्लियर जातले। लोकसभेतलो नंबर हो क्लियर जाल्लो आसा, which will be the 273, exactly the 33% of at present number. But विधानसभेत जाता असताना म्हणजे बिगर विधानसभास म्हणजे लायक द महाराष्ट्र, यूपी हांगासर कितलो नंबर जातलो आनी ताज्या उपरांत तो स्मॉल स्टेट्स लायक त्रिपुरा, गोवा ह्या स्टेटींनी तो कितलो नंबर जातलो हो अजून डिसायड जावंक ना। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 सावन देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून जबाबदारी सांबाळ्या उपरांत बायलांक साबार क्षेत्रांत सक्रियपणान वांटो घेवपा खातीर प्रोत्साहन दिलां अशें सांगतना ज्या संरक्षण क्षेत्रांत फुडार घडोवपाची इत्सा बायलांनी केन्नाच दाखोवंक दिली ना त्या क्षेत्रांत सुद्धा प्रधानमंत्र्यांच्या खर प्रयत्नांनी आतां बायलो मुखार येवंक लागल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। पयले फावटी डिफेन्सान वुमन्स ह्यो लीड करपाक लागल्यो। हाज्या पयलीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येवच्या पयलीं डिफेन्सान वुमन वतात नाशिल्ली। नो डावट इन द रेस्ट ऑल फील्ड सगळ्याक आशिल्ली, बट इन द डिफेन्स फोर्स की तांकां ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ही 2014च्या उपरांत पयलेच फावटी तेंच्यांनी मेळ्ळी। अशी इनोवेटीव थिंक आनी इनोवेटीव आयडिया घेवन तांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो महिलांच्या खातीर केल्यो आनी ताज्या उपरांतूच तांच्यांनी 2023 म्हणजे नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केले, तांच्यांनी बिल हे पास केले आनी ते बिल पास केल्या उपरांत आतां कितें 2029 लागू जावपाक जाय 2011च्या सेन्ससानुसार, म्हणून हे बिल आतां परत एकदां म्हणजे ताजेर डिस्कशन सुरू जातलें। ते 16, 17, 18 हे बिल पास जातलें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कुमारजुवेच्या पीएन श्री उच्च माध्यमीक शाळेत आयोजीत कार्यावळीत तारे जमीन पर ही भोंवतणी डिजिटल प्लॅनेटोरियम तशेंच स्टेम शिक्षण प्रसार कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांच्या सयत थळावे आमदार राजेश फळदेसाय, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार तशेंच शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राबयल्ल्या ह्या उपक्रमांतल्यान विद्यार्थ्यां मदीं विज्ञानीक आवड उमळशीक तशेंच चिकित्सक विचारसरणी वाडोवपाक आदार जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें।
आम्ही सातत्यात पळयता की आता फक्त पुस्तकी ज्ञान न्ही तर आम्ही सातत्यात पळयता की सायंटिफिक टेम्परमेंट, क्युरियोसिटी आणि क्रिटिकल थिंकिंग हे भुरग्यांच्या मदीं वाडपाक जाय. तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचो म्हणजे विचार जे आसा हे वेगवेगळ्या एड्युकेटेड विचार किंवा आम्ही जाका म्हणटा की क्रिटिकल थिंकिंग, सायंटिफिक टेम्परमेंट हो तुमच्या मध्ये वाडपाक जाय म्हणून अशा पद्धतीचो हो प्रोग्राम आम्ही सुरवात केल्लो आसा. आम्ही पळयता आयचो दुसरो MOU आम्ही अंतरंग फाउंडेशन हांच्या बरोबर केला. हो कित्याक केला तर भुरग्यांनी बरे करियर चूज करपाक जाय. आम्ही आतांच डिसायड करपाक जाय. आता फक्त डॉक्टर्स, इंजिनियर, टीचर्स आणि पुलीस न्ही, हाज्या व्यतिरिक्त आणि वेगळी करियर्स आसा. ही करियर्स तुमकां आणि तुमच्या पेरेंट्सांक ही खूप पयलीं समजपाक जाय आणि ती जर समजली म्हणजे सगळे चॉयस, वेरियस चॉयस इन करियर इज देअर. म्हणजे गोंयांत जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार आज वेरियस टायप्स ऑफ कॉलेजीस आर अवेलेबल. म्हणजे आम्ही 10वे उपरांत 12वेच्या उपरांत प्रोफेशनल कॉलेजीस कितें आसात अशा पद्धतीच्यो सगळ्यो कॉलेजीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आज गोंयांत अवेलेबल आसा. गोंयांत हालींच बागा दर्यादेगेर शिंदळकी वेवसायांत आस्पावीत आशिल्ल्याचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयचें नांव अशे तरेन इबाड जाल्लें मात्तूय सहन करचें ना अशी खर शिटकावणी दितना ह्या प्रकरणात तशेंच अशे तरेच्या साबार गैरप्रकारात आस्पावीत आशिल्ल्या आड खर कारवाय करतले अशें नमूद केलें. टाउट्स थंयच्यान क्लीन अप जावपाक जाय. PI चेंज जाला, टाउट्स परत आयले. हांवें हो इशू CM कडेन घेतला आनी आय विल टेक दिस टू द लॉजिकल एंड पुरो जालें. कोण हांव कोणाक ब्लेम करना पूण ह्या टायमार जशे इन्सिडंसीस जाता, समबडी स्टँडींग ऑन द स्ट्रीट एंड कॉलिंग आउट इंटरनॅशनल टुरिस्ट म्हणपी हांव ताका ऑर वॉट एवर, आनी असले जाता ते गोंयचें नांव बदनाम जाता. हालीं इन्सिडंसीस ऑन द कोस्टल बेल्ट जे जावंक लागल्या, नॉट ओन्ली दीस बट बाकीचे पयले आर रियली वेर पुलीस नीड टू पुट द एक्ट टुगेदर and ensure that proper surveillance. पयलीं मरे हें आसतालें, इंटेलिजन्स म्हूण आसतालें. इंटेलिजन्सांतल्यान ते लोक इन्फॉर्मेशन काडून ते खंय आसा कितें आसा तें करताले. पयर तो इशू जालो डान्स बार थंय ते भुरग्यांक ते धरून मारले, पयशे एक्स्ट्रॉट केले. हो आज दुसरो इन्सिडंट काल जालो तो एक जालो. सो आय थिंक दीस आर समथींग वीच आर व्हेरी सिरियस इन नेचर एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट. न्हंय येरादारी खात्याचे संचालक विक्रम राजे भोसले हांणी आयज चोडणा ते रायबंदरा धांवपी फेरीबोट सेवेत वाड करपा विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना थळाव्यांच्या मागणे प्रमाण फेरीबोट सेवेत वाड केल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच दिवाडे ते चापेल पोरणे गोंय वाटेत रो सेवा सुरू करपा विशीं म्हायती दितना ह्या वर्सा डिसेंबर मेरेन कमी तांकीच्यो रो ह्या वाटेर सुरू जातल्यो अशें संचालक भोसले हांणी सांगलें. फेरीबोटीची फ्रिक्वेन्सी वाडोवपाची आणि 3 फेरीबोटी जे चलता सकाळी ते 4 करपाचे. त्या प्रमाणे आम्ही त्यो सांजच्यो केल्या. सकाळी 10:30 पर्यंत 3 दवरतले आणि रातचे 11 जे बंद जाताले फेरीबोटी 3 चलताले त्यो आमी 12 पर्यंत चलयताले. हो जर आमी जर एक्स्ट्रा फेरीबोटी 12 पर्यंत चलयत जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक. आयच्यान राती 12 पर्यंत आमी 3 फेरीबोटी चलयताले. पयलीं 2च चलताले, ते आतां 3 चलयताले. ना ह्या दिसांनी रो फेरीबोट घातल्या उपरांत जवळ जवळ 60 to 70% ट्रॅफिक वाडल्या, स्पेशली 4 व्हिलर्स वाडल्या. सगळे बिचोले त्या सायडीचे इवन महाराष्ट्राचे सगळे जे कोण येता न्ही पणजे ते सगळे असे परवरीच्यान येना रस्त्याक लागून, ते सगळे रो फेरीबोटीच्यान येतात. सापेद्री दिवार रॅम्पाचें काम चालू, सापेद्री दिवार आमी रो फेरी घातलेले. बाय एंड ऑफ दीस इयर आमी 2 रो फेरीबोट चालू करतले. रॅम्पाचें काम चालू आसा आणि त्या प्रमाणे बाय बिफोर डिसेंबर आमी रो फेरीबोट चालू करतले. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 135व्या जयंती निमतान चोपडे सर्कलाचेर गोंय राज्यांतलो सगळ्यात भव्य पुतळो मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या हस्तुकी काल लोकार्पीत जालो. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एका समाजाचे वा एका धर्माचे नाशिल्ले जाल्यार सर्वधर्म समभाव ह्या विचारात सगळ्यात एकठांय घेवन मुखार सरपी महान फुडारी आशिल्ले आनी तांच्या समाज कार्यांतल्यान उर्बा घेवन फुडारात लेगीत तांची ही विचारसरणी समाजात रुजोवपाची जबाबदारी दर एकल्याची जावन आसा अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. आंबेडकराचे विचार घेवन सगळ्यांनी फुडें वचपाची गरज आसा. त्याच विचारा प्रमाणे आमी फुडें सरल्यात आनी सगळे आमचे SC भाव भयणां आसात तांकां एक म्हणजे
तेंची खूब इच्छा आसली आनी तांकां खंय तरी दिसतालें हे खरें जावचें ना म्हणून म्हणजे सक्सेस मेळचो ना वो खरें सत्य जावचें ना अशें दिसतालें पूण जेन्ना पयले दीस येयलेले तेन्ना तांकां एश्युरन्स दिल्ले तुमकां जे उतर दिता ते पाळटले आनी त्या प्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती आसतली 14 एप्रिलाक त्या दिसा ह्यो स्थापन करतले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आसात ह्यो फक्त SC भावांचोच न्हू, ह्यो सगळ्या समाजाचो हे लक्षात धरूंक जाय. कित्याक सगळ्यांक मान दिला, सन्मान दिला. आयज आमी आमदार सुद्दां जावंक पावले ते तेंच्या संविधाना खातीर जाले. आयज महिलांक रिजर्वेशन जावं किंवा तांकां घरांतल्यान भायर त्या टायमार महिला घरांतल्यान भायर काडपाक म्हणजे भायर सरपाक भियेताली. आयज तेंच्या खातीर आयज महिला भायर सरतात. हे आमी सगळे विचार करूंक जाय आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यो सगळ्यांचो नेतो आनी सगळ्यांचो आदर्श जाल्लो आहा आनी तांकां त्याच पद्दतीन आमी मानूंक जाय. पैरा भाडेकरू संघटनेन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सयत पैरा गावात साळगावकर मीन खणीच्या वाठारात जोड पळोवणी केली. या पळोवणेचो मुखेल हेतू वाठारात दुल्लाक लागून जावपी प्रदूषण, शेत जमनीत साटिल्लो मिनाचो कोयर, उदकाचे प्रदूषण तशेंच थळाव्यांक जावपी हेर समस्या जाणून घेवन ताचेर तोडगो काडप जावन आशिल्लो. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेतकारांनी 4 म्हयन्या आदीं तांच्या समस्या विशीं कंपनीक तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरयल्लें अशें पत्रकारांक सांगलें. विमान आणि पोल्युशना बद्दल लेटर जवळजवळ 4.5 महिने झाले दिल्ले हा. ह्या 4.5 महिन्यांक त्यांनी कसलीच एक्शन घेवंक ना म्हणून आमकां डायरेक्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करचें पडलें आनी ते आयज हांगासर येयल्ले आहा आनी बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेंच्या विरुद्ध घेवपाचें आमी ठरयल्लें आहा. सगळे शेतकरी एक जातले आनी मोर्चा म्हणा किंवा आनी आंदोलनां म्हणा जे करूंक जाय आमची डिमांड पूर्ण करपाक लागून ते आमी करतले. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की फाटल्या दिसांनी की तेंच्यांनी आमचे जॉयंट पोल्युशन आमचे इन्स्पेक्शन घेवचें म्हणून की शेतकारांचें आनी कंपनीचें साळगांवकर कंपनीचें कितें तर फाटल्या दिसांनी तेंची इन्स्पेक्शनां जाल्लीं पण आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळनासलें. तर ताका लागून आमी तांकां ईमेलांनी रिलेटर केल्लें आनी तेंच्यांनी तें आयज अटेंड केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आमी तांकां दाखयलां आयज रस्त्याक कितलो धुल्लो आसा, कितें डस्ट पोल्युशन कशें जाता, नॉयज पोल्युशन कितलें जाता, क्रशराची कितें एक्टिविटीज आहा, व्हील वॉश कशें कितें केलां, टेम्पररी केलां, फक्त चुनो लावपाचें हात हें करपाचें काम आहा. आनी आमी शेतकाऱ्यांनी आमचो मेमोरंडम तांकां सारको पिसफुली मेमोरंडम कायदेशीर तांकां दिल्लो, फायल एक दिल्ली, तितून आमचे सगळे डिमांड्स आसलेले कितें कितें जावपाक जाय आनी आमचे कितें डिमांड्स आहा ते तेजेय तेंच्यांनी आयज पासून आमकां कांय रिप्लाय दिवना. ओके म्हणून आमी आतां ते कितें जॉयंट आमचे इन्स्पेक्शन मागयलें पोल्युशन कंट्रोल वचून ते येयले, तेंच्यांनी आमकां दाद दिली, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आतां कंपनी कडेन थोडे काही इन्स्पेक्शन आतां चालू आहा. भारतान संघटीत राष्ट्राच्या सुरक्षा मंडळात स्थायी वांगडी पदाचे 2 प्रणाली तयार करपा विशीं खर विरोध जाहीर केलो. जाल्यार G4 गटाच्या स्थायी सदस्यांची फुडल्या 15 वर्सां खातीर विटो शक्त स्थगीत करपाच्या मागणेचें समर्थन केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत P. हरीश हांणी कसल्याय सार्थक सुदार करपा दिकेन विटो शक्ती सयत स्थायी वांगड्यांचो विस्तार करप गरजेचें अशें सांगलें. मुखार उलयतना इतिहासीक असमतोल पयस करपाक सुदारात मंडळाची फेररचणूक आनी विटोचो मुद्दो संबोधीत करप गरजेचें अशें सांगलें. Of a new category under the framework of UNSC reform with or without veto would complicate an already existing discussion that involves wide-ranging views. It's important to limit the scope of reforms to the existing framework in order to streamline and fast-track the path to reforms. In this context, India reiterates that our views are aligned with the African model. New permanent members must also be given the veto as long as veto exists. आयज संवसारीक कला दीस मनयतात. कला आनी कलाकारांक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या दिसा फाटलो मुखेल हेत आसा. ह्या दिसा निमतान संवसारभर प्रदर्शनां, कार्यशाळा आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जाता. लोकां मदीं कले विशीं जागृताय घडोवन हाडप हो हे फाटलो हेत आसा. मान चित्रकार लिओनार्दो विन्सी हांची आयज जयंती. ते निमतान संवसारभर आयचो दीस संवसारीक कला दीस म्हणून मनयतात. भारतात कला फकत रचनात्मक अभिव्यक्तीच न्हय जाल्यार ही काळजाच्या ठोक्या वरवीं जिविताच्या दरेक पावण्यार वशिल्ली आसा.
भारताची कलायात्रा हजारांनी वर्सां आदी सावन आसा, जाची देख आमकां अजंता गुफेत आशिल्ल्या वण्टी चित्रात पळोवपाक मेळटा. ही चित्रां फकत धर्मीक कथे विशींच सांगना जाल्यार त्या काळाच्या सामाजीक आनी सोबीतकायेक जिवीत करता. बिहारची मधुबनी चित्रकला तशेंच महाराष्ट्राची वरली चित्रकला तशेंच भारतांतल्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान आयिल्ले कलेक पळयतकूच जिवाक थाकाय मेळ्ळ्या बगर रावना. गोंयांत वाडट्या उश्णतेक लागून सामान्य लोक एप्रील म्हयन्यांतूच जाम जावपाक लागल्यात. हवामान खात्यान राज्याक दिल्ले शिटकावणे प्रमाण आयज 15 एप्रील तशेंच फाल्यां उश्णतेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्याचे तज्ञ नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडले 2 दीस गोंयांत हवामान उश्ण आनी दमट उरतले. ह्या काळात तापमान 33 ते 35 डिग्री मेरेन वाडटले. तशेंच वातावरणांत आर्द्रताय वाडिल्ल्यान चड उश्णतेची जाणीव जाव येता. तशेंच रातच्या वेळार लेगीत तापमानात वाड जातली. हे खातीर खात्यान सामान्य जनतेक फावो ते सादुरतेचे उपाय घेवपाचें आवाहन केलां. येलो अलर्ट इशू किया है. इसका अर्थ ये है कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इसके वजह से जो डिस्कम्फर्ट लेवल है ये 2 दिन बढ़ने का संभावना है. तो इसके वजह से तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने रीजन के ऊपर हॉट एंड ह्यूमिड अलर्ट दिया है. इट इज़ अ येलो अलर्ट और आइसोलेटेड प्लेसेस पे डिस्कम्फर्ट वेदर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है. जनरली इसका इसका नेक्स्ट स्टेप ये भी होता है कि बहुत बार नाइट टेम्परेचर जो होता है और उसके बहुत डिस्कम्फर्ट होता है. सो जनरली वार्म नाइट्स साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट वेदर इन डे, ये दोनों को कंसिडर करके आज और कल के लिए येलो अलर्ट दिया है. टेम्परेचर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस डेज इज 33 डिग्री सेल्सियस. सो हॉट एंड ह्यूमिड जब टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं तो +3 डिग्री सेल्सियस जनरली कंसिडर होता है, बट उसके साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी फैक्टर कंसिडर होता है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग द टेम्परेचर रेंज इन बिटवीन 33 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड साथ ही इम्पैक्ट ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये कंसिडर करते हुए हॉट एंड ह्यूमिड अलर्ट वेदर इसको दिया है. IPL क्रिकेट सर्तीत काल चेन्नईत जाल्ल्या खेळात चेन्नईच्या पंगडान कोलकाताच्या पंगडाचेर 32 धांवड्यांनी जैत सोडले. पयली फलंदाजी करतना चेन्नईच्या पंगडान 5 गडे वगडावन 192 धांवड्यो काडल्यो. पंगडा खातीर संजू सॅमसन हाणें 48 धांवड्यो काडल्यो. 193 धांवड्यांची मोख साधतना कोलकाताच्या पंगडान खेळाच्या सुरवातेकूच फकत 91 धांवड्यो काडून 6 गडे बाद जाल्ल्यान निराशाजनक खेळ दाखयलो. चेन्नईच्या पंगडाचे हे सेगीत सर्तीतले दुसरे जैत जावन आसा. आयज जावपी खेळात बंगळुरू हांगा लखनौचो पंगड बंगळुरूच्या पंगडा आड झुजतलो. आता पळय आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कर्नाटक भोंवडेर श्री भैरवक्य देवळाचें केलें उक्तावण. उपरांत तामिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा वेंचणूक प्रचारा खातीर भव्य रोड शोत घेतलो वांटो. भाजपाचे सम्राट चौधरी हांणी बिहाराचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून पटनाच्या राजभवनात आयोजीत भव्य सुवाळ्यात घेतलो सोपूत. बिहार राज्याक फावो जालो पयलोच भाजपाचो मुखेलमंत्री. नारी शक्ती वंदन विधेयका अंतर्गत गोंयांत बायलां खातीर कितले टक्के आरक्षण आसतले ते विशीं अजूनय स्पश्टीकरण ना. मुखेलमंत्र्यांनी पणजे हांगा आयोजीत कार्यावळीत विधेयका अंतर्गत बायलांचेर जाल्ल्या सशक्तीकरणाक दिलो येवकार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भोवती डिजिटल प्लॅनेटोरियम तशेंच स्टेम शिक्षण प्रसार कार्यावळीचें केलें उक्तावण. काळा सयत विद्यार्थ्यां खातीर नवे तंत्रगिन्यान उपलब्ध करून तांकां नव्यो संदी दिवपाचेर दिलो भर. गोंयचें नांव इबाडटलें अशी खंयचीच गजाल सहन करचें ना. गोंयांत लिपचोऱ्या सुरू आशिल्ल्या शिंदळकी वेवसाया आड खर कारवाय करपाची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची शिटकावणी. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.